मॅडम सध्या तो इशू चलता पळय तुमच्या ओल्ड पंचायतीन तो म्हणल्यार हावज नंबर असो सो एक्चुअली इशू कितें तो जो इशू आसा तो 2006तलो आमी ही फूल बॉडी आमची आतां नवीन निवडून येयल्ली आसा तेन्ना हेजेर आमी नोटीस काडलेली आसा इन्स्पेक्शनाक आनी शोकेस केल्ली आसा एज पर द कंप्लेन येयल्ली आसा तुमकां इशू पयलींचो म्हणल्यार पूण विश्वास तूं बरे पयलींच्यान पंचायतीन आसा सो एक्चुअली इशू केन्नाच्यान स्टार्ट जालो इशू आतां पयलीं सांगपाचें म्हणल्यार हो इशू आतां केन्नाचो इशू हो जेन्ना कंप्लेन आमच्या जेन्ना पंचायतीन येयली तेन्ना आमकां कळ्ळो की हो इशू जो आसा 2006 काय 7चो इशू आसा रिगार्डींग हावज नंबर एलोटेड केल्या म्हणून ओके मागीर आमी जेन्ना हो कंप्लेन येयली तेन्ना आतां तुमकां सरपंचान सांगलां त्या प्रमाणे की आमी ताका शोकस नोटीसूय धाडल्या इन्स्पेक्शनूय दवरलां आनी एज पर दॅट आमी हेजेर रिएक्ट जातले पंचायत राज एक्टा प्रमाणे जर तर ते फॉल्टी आसा जे भाशेन पेपराचेर येयला की थंय एक हावजीस ना आनी नंबर इशू केल्या म्हणून पूण दीस इशू इज व्हेरी लॉंग बॅक जवळ जवळ 16-17 वर्सां जाले तेन्ना आमकां पळोवंक जाय की त्या टायमार हे नंबर जे एलॉट केल्या की तेन्ना हावजीस आसलेले कन्स्ट्रक्शन ते आसलेले की मागीर ते डेमोलिश जाले आनी अशें जालें ते हेजेर आमकां पळोवंक जाय तेजे उपरांत आमी जेन्ना इन्स्पेक्शन घेतलें जाल्यार म्हाका कळटलें की बाबा थंय आसा काय ना तें आनी एज पर द पंचायत राज एक्ट आमी तांकां नोटीस दितले आनी ते हावज नंबर्स जर तर ते ना हावजीस जाल्यार ते आमी डेमोलिश करपाक म्हणजे रिवोक करपाक आमी हें करतले कशें आसा ही जी बॉडी आमची आसा ती आमी आतां 2022 जी बॉडी आसा ती बरी बॉडी आसा सगळे जाण बरे शिकलेले सगळे आसा आनी आमी अशे इलिगॅलिटीज ज्यो आसा त्यो हांगासर आमी कश्योच करूंक दिवचे ना ऑलरेडी जेन्ना एक बंगल्याचो इशू आसा तो पयलींच कितें तरी इशू केल्ले ते लास्ट टायम बॉडीन पूण आमी तांकां इशू हें केलां की तो रिवोक लायसन करून आमी ते डेमोलिशनाक काडलेले आसा आनी हें फुडें सुद्दां लोकांक सांगता की जर तर फाटीं कोणी इलिगॅलिटी दिल्या जाल्यार त्यो आमी ही बॉडी तरी 2022ची बॉडी कन्सिडर करचे ना तेजेर आमी स्ट्रिक्टली एक्शन घेतले एज पर द पंचायत राज एक्टान वयता त्या भाशेन आमी घेतले तूं म्हणटा की हावज नंबर बरे पयलीं दिल्ले म्हणून सो इतके पयलीं घरां बांदलेलीं आसा अजून पर्यंत तर आमकां खबर ना कित्याक लागून जर ती प्रायवेट प्रॉपर्टी आसा आतां म्हाका दिसता हो इशू जाल्लो तेन्ना आमी 2-3 दीस पयलीं गेल्ले पूण ताका व्हडली गेट आसा वी कॅनॉट ट्रेसपास दॅट तेंचो प्रायवेट प्रॉपर्टी पूण हो जर जेन्ना हे तर हो हावज नंबर्स तेन्ना जर एलॉट केल्ले जाल्यार ते एलॉट करून तिणी अशें मनान येता की 2007 जेन्ना एलॉट केल्या जाल्यार तेज्या उपरांत तिंकां तर मीस हें करपाचें आसलेलें जाल्यार तेणी ते ऑलरेडी ते स्ट्रक्चर्स ते बांदून घेतले आसले पूण तिणी कांय करूं ना तशें आसा तशेंच दवरलेलें आसा नंबर्स केल्ले आसा आमी कितें करूं शकता की जे पळय कोण तिका पेमेंट करपाक येता जर तर ते हावज टॅक्स पे करपाक येता आमचे जो भितर स्टाफ आसता तांकां ऑलरेडी इन्स्ट्रक्ट केल्ले आसा एडमिनिस्ट्रेशन स्टाफाक की जे कोणी येता तांकां तिणी आपलो हावज टॅक्स पे करून वचपाचो पूण आमी डायरेक्टली प्रत्येक घरा कडेन आमी वचूंक शकना की बाबा तुजें एक्झिस्टन्स घर आसा काय ना तें पळोवपाक जेन्ना आतां हो इशू काडला तेन्ना इशू सरपंचान सांगला त्या प्रमाणे ताका आतां आमी हें घेतलां इन्स्पेक्शन घेतलां तेन्नाच तेजें ब्रीफ जातलें केन्ना कितें जालां तें आनी वेदर ते स्ट्रक्चर्स आर एक्झिस्ट आसा काय ना ते जर तर ना जाल्यार डेफिनेटली आमची बॉडी तेजेर एक्ट करतली पूण इतको टायम कित्याक लागलो म्हणजे 17 वर्सां जालीं इतको टायम कित्याक लागलो असले गजाली कांयच कळना तो त्या टायमार केन्नाच्यान हें स्ट्रक्चर थंय आसा आनी केन्नाच्यान स्ट्रक्चर ना तें आमकां सद्या तरी कळना कित्याक 2017 वर्सां पयलीं तर ते स्ट्रक्चर्स दिल्ले जाल्यार इतके तेंपाक लोकांकूय केन्ना जेणी कंप्लेन घातल्या तिणीय इतके पयलीं कित्याक कंप्लेन घालूं ना ह्यो आमकां कांय कळना पूण आमी कशें करता कोणाचे स्ट्रक्चर्स कितें आसा तें पळोवंक वचना कित्याक जर तर ते पंचायतीन जर तांकां लायसन्स दिल्लें तें बांदपाक लायसन्स परत तर त्या हेजेर दिल्लें जाल्यार आमी पंचायत केन्ना दिवचे ना पूण ते जाल्यार आमी एक्ट जातले आसले पूण सद्या तरी पंचायतीचो रोल हितून कांयच ना जेन्ना स्टार्टींग नंबर्स ते जिल्ले आसा पळय न्हू तेच नंबर्स तिणी आतां म्हणटा ते स्ट्रक्चर्स ना म्हणून जेन्ना इन्स्पेक्शन कळटलें तेन्ना आमकां कळटलें ते स्ट्रक्चर आसा काय ना म्हणून
तेन्ना आमी जर तर स्ट्रक्चर्स थंय ना जाल्यार डेफिनेटली पंचायत तेजेर एक्ट करतले. ती हेच्या अंडर पडटा ESIच्या अंडर पडटा ती आयडिया ना, पण डेफिनेटली ते आमचे CRZच्या अंडर ते पडटा. CRZच्या अंडर पडटा. ESIच्या अंडर पडटा जाल्यार म्हाका तितकी आयडिया ना, पूण डेफिनेटली CRZच्या अंडर पडटा ते. पंचायत केन्ना म्हणून इन्स्पेक्शन करतली? पंचायतीक तिंका ऑलरेडी नोटीस दिल्ली आसा, 7 दिसांची नोटीस दिल्ली आसा. तेज्या उपरांत तिंका घेवन आमी करतले, इन्स्पेक्शन करतले आनी त्याच टायमार आमकां क्लियर पिक्चर जातलें कितें एक्झॅक्ट तेंचो इश्यू तो.